त्या दीस सोमार आशिल्लो 16 जानेवारी 1967 ओपिनियन पोल डे मंडे आशिल्लो आनी आजूय सोमार आसा. म्हादय म्हणजेच मांडवी, म्हादय म्हणजे महादाई, सगळ्यांची आवय, आणि तिका म्हादय अशेंच संबोधताले आमी. आणि मागीर तिका गोमती म्हणपाक लागले. मागीर तिका मांडवी, आदिलशाच्या काळान थंय कस्टम्स हाऊस आशिल्ल्या कारणान, ओल्ड गोवा कस्टम्स हाऊस आशिल्ल्या कारणान तिका मांडवी म्हणपाक लागले आणि पोर्तुगीजांनी ते मांडवी केले. म्हादय म्हणजेच मांडवी. गोंयच्या स तालुक्यांक म्हणजे हाफ ऑफ गोवा उदक मेळटा ते म्हादयचे. आमी उदक पितात हाफ ऑफ गोवा ते म्हादयचे. वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणून युनेस्कोन डिक्लेअर जाल्ले ही फॉरेस्टेड एरिया आसा. थंय मोले नॅशनल पार्क आसा, म्हादय वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा, बोंडला वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा. सो 6 तालुके म्हादयचे उदक पितात. 1974 जेन्ना पयल्या खेपे कर्नाटका गव्हर्मेंटान उदक डायवर्ट करपाचो प्रयत्न केल्लो तेन्ना हो डाव तेन्नाच्या सरकारान हाडून पळयलो. म्हादय म्हणजे देगांव ह्या गांवांत ती उगम पावता कर्नाटकाच्या, आणि कळसा भांडुरा अशे 2 ट्रिब्युटरी जावन सुर्ला गांवान 70च्या सुर्ला गांवांतल्यान गोंयान एंटर जाता. आणि उस्ते हांगा तिका आमी म्हादय म्हणून वळखतात. आणि 81 किलोमिटर्स म्हणजे तिचे माउथ ऑफ द रिव्हर, जे तोंड आसा ते मिरामार पणजे हांगा ती अरबी समुद्रान मेळटा. सो 81 किलोमिटर्स म्हणजे आमचो जो पिवपाचो प्रश्न आसा ती म्हादय 6 तालुके फीड करता. आणि जेन्ना कर्नाटका गव्हर्मेंट म्हणटा एका धारवाडाक लागून ते उदकाचे पिवपाच्या उदका खातीर ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स म्हणटा, एका धारवाडाक लागून व्हॉट अबाउट 6 तालुकाज ऑफ गोवा. आमी हे ठळकपणे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सांगपाक जाय, सेंट्रल मिनिस्ट्री वॉटर रिसोर्स मिनिस्ट्रीक सांगपाक जाय, जाणी डीपीआराक कर्नाटकाच्या मान्यताय दिल्या म्हादय डायवर्ट करपाक. कारण वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनलान शेअरिंग म्हणिल्लें, पण कितले क्वांटम ऑफ वॉटर शेअरिंग ते सुद्धा आमी डिसायड करपाक जाय. कर्नाटका डीपीआरान म्हणटा की 3.9 TMC फीट डायवर्ट करतले म्हणून. डायवर्ट करपाक आमी केन्नाच दिवचे ना. डायवर्ट हो शब्द आमी केन्नाच टॉलरेट करचे ना. आमी शेअरिंग करपाक जायना, कित्याक ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्सान तांकां फक्त धारवाडाक जाय, तांकां बेनीवालाचो ट्रिब्युटरी ते डायवर्ट करपाक शकतात, जो तांचो आसा. सो म्हादय डायवर्ट करपाची कांयच गरज ना. म्हादय आमकां 6 तालुक्यांक पिवपाचें उदक दिता. आणि ही म्हादय जी आमची इतिहासीक न्हंय, आमची आवय आसा, ती आमी केन्नाच डायवर्ट करपाक दिवपाचो ना. असो हो हे जन आंदोलन जे उबारलें त्या सगळे जन आंदोलनाक संबोधित करून हांव सांगता, दिवचे ना रे, दिवचे ना. म्हादय केन्ना दिवचे ना. म्हादय आमची आवय आणि आमची म्हादय आमकां जाय. दिवचे ना रे, दिवचे ना. म्हादय केन्नाच दिवचे ना. जय म्हादय, जय गोंय. म्हाका उगडास जाता 1965, 66, 67 वर्सांनी जेन्ना ओपिनियन पोल घडटालो तेन्ना ह्याच भशेन हजारांचे संख्येनी लोक हाजीर आसताले. आज त्या पवित्र दिसाचो उगडास काडटा, कारण त्या दिसा आमी जैत जोडिल्ले म्हणूनच आमची अस्मिता ही आज मेरेन तगून आसा. आणि आज परतून एक फावट वेळ आयला. हांव जाणा हांगा ओपिनियन पोला वेळार हाजीर आशिल्ले सभेत उलयिल्ले कोण आसत काय ना म्हाका खबर ना. आमचे मदीं खूब थोडे आसात, खूब थोडे आसात हांव जाणा. 60 वर्सां सकयल्ली कोण आसची ना म्हणून चड करून सांगता. त्या काळार आमकां अशेच लोक सांगताले, अरे कित्याक तुमी वावुरतात, कांयच जावपाचें ना, तें जावपाचें आसा तेंच जातलें.
तुमचे कांयच उतर धरचे ना. पण इश्टानो, आमचे मदीं जे आशिल्ले तांचो आपणाचेर विस्वास आशिल्लो. हांव जें करता तें योग्य करता, रायट करता म्हणून त्या काळार आमी आमचेर विस्वास दवरलो. आमचे मदीं जायते जाण आशिल्ले, उदय भेंब्रे आशिल्ले, जगसेकेर आशिल्लो, चंद्रकांत केणी आशिल्लो, आनी साबार नांव घेना इतले लोक आशिल्ले. सगळ्यांनी वावुरपी आशिल्ले, सगळे जे मागीर जे फुडारी जाले. पण ह्या सगळ्यांचो आपणाचेर विस्वास आशिल्लो म्हणून आमी तेन्ना जैत जोडूंक पावले. आनी तेन्ना जर जैत जोडूंक नाशिल्ले जाल्यार आयज हो म्हादयचो प्रश्न घेवन आमी खंय वतले आशिल्ले? मुंबय काय सावंतवाडीक? प्रश्न खरें म्हळ्यार आज आमी एक देख घेवपा जाय. त्या वेळार जे लोक सांगताले तुमचे कडेन कांय जावपाचें ना म्हणून, आजूय आमचे मदीं लोक आसात जे तुमकां सांगतात आसतले तुमी कांय करनाकात, जें जावपाचें आसा जाता आमी करतात सगळे म्हणून. पूण इश्टानो, पयली गजाल म्हळ्यार आमचो सगळ्यांचो आमचे कर्तृत्वाचेर विस्वास आसूंक जाय. तुमचे मदीं तो आसा नाजाल्यार आतां तो बनायात. हांव खात्रीन सांगता, तुमचे काळजांत जर खरेपणी गोंयचो मोग आसा आनी म्हादयचो मोग आसा जाल्यार आमी जिखले बगर रावचे नात. जायना जाल्यार बेमनाक आमी करून दाखयतात. हांव जाणा, हांव जाणटो जाला अशें म्हणना, पूण म्हजे बरोबर जे म्हणजे खांद्याक खांदू लावन झगडपी अग्नी सारकेले, प्रशांत सारकेले, सराफीन सारकेले जो मेरेन आमचे बरोबर आसात तो मेरेन हांव तुमचे भशेन तोन्नोच उरतलो आनी हे जैत आमी जिखून दाखयतले. देव बरें करूं. प्रत्येक जण म्हाका तो विचारता प्रश्न, तेन्ना हांव तांकां एकूच सांगता की बाबा, गोंयान 20,000 वर्सां पयलीं मांडवी आनी जुवारी ह्यो न्हंयो एकूच आसल्यो. आनी ते NIOचो जो अभ्यास जाल्लो आसा, अनिल कुमार चौबे ह्या शास्त्रज्ञानान केल्लो आसा, तो वाचात. 20,000 वर्सां पयलीं ह्यो दोनूय न्हंयो एकठांय आसल्यो. आयज जे दिवाड बेड म्हणटा 4 गांव एक संघ आसा. 300 वर्सां पयलीं मदल्यान न्हंय व्हांवताली, आयज गायब जाली न्हंय आनी 4 गांव एकठांय म्हणून दिवाडी आमकां पळोवपाक मेळटा. आयज 20,000 वर्सां पयलीं जी न्हंय एक आसली त्यो न्हंयचे 2 भाग जाले आनी एक न्हंयक आमी म्हणटा जुवारी आनी दुसरेक म्हणटा मांडवी न्हंय. आनी ह्यो दोनूय न्हंय एकमेकाक कनेक्ट आसा. कुमारजुवाचो कालवो जो आसा तो कालवो पळयात, 17 किलोमीटर लांबायचो जो कालवो आसा तो तुमी पळयलो जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतले की दोनूय न्हंय एकामेकाक इंटर कनेक्टेड आसा. आनी ज्या न्हंयची सलायनिटी ज्यादा आसा, आयज टायम्स ऑफ इंडियान गौरी मलकर्णीकरान जो रिपोर्ट बरयला तो वाचात, मागीर तुमच्या लक्षांत येतले की बाबा ह्यो दोनूय न्हंयो ज्यो आसा त्यो 2 न्हंयो जरी भिन्न आसल्यो तरी त्यो एकूच आसा. कारण ही जी न्हंय आसा जुवारी न्हंय ती खार खूब आसा आनी जास्तीत जास्त जे उदक गोडे उदक आसा ह्या अरबी सागरान मिसळपाचे माध्यम जे आसा ते मांडवी न्हंयच्यान जाता. आनी तेका लागून ह्या न्हंयचे जे सगळे स्रोत आसा ते एका ल्हान राज्याच्या अस्तित्वा खातीर खूब गरजेचे आसा. जायत्या फावटी कर्नाटकान लोक जे आसा म्हणजे डॉक्टर राजेंद्र सिंगान म्हाका म्हटले की तूं कर्नाटकांतल्या लोकां समोर उलोवंक शकता. हांवेन सांगलें तूं जाय त्यांच्या कडेन म्हाका व्हरून दवर म्हणून. माझी जबाबदारी तेंच्यांनी घेतली आनी कर्नाटकांतल्या सगळ्या विचारवंत लोकांक बिजापुरा तेंच्यांनी आपयले आनी तेंच्या समोर हांवेन विचार दवरले की कर्नाटक जे कितें करूंक सोदता त्याच्या संदर्भात तुम्ही लोक अज्ञानी आसात. कारण जे उदक एक नैसर्गिक प्रवाह जो आसा जो गोंय वाटेन येता तो वळोवन ते हुबळी आनी धारवाड 150 किलोमीटर व्हरूंक सोदतात. आनी हेतूंतल्यान हे जर प्रकल्प तुम्ही हातान घेतलो जाल्यार 150 किलोमीटर हे उदक पावचे ना. ज्या लोकांक ते उदक मेळटा, ज्या लोकांचे जीवन समृद्ध जाता, गिरेस्त जाता, त्या लोकांक तुम्ही उदका भायर करताले. केवळ पिवपाचे उदक न्हू, गोंयान रावपाक जर जाय जाल्यार गोंयचे क्लायमेटीक कंडिशन आसा ते म्हणजे दमट आसा, ह्युमिडिटी आसा हांगासर. हांगासल्या अरबी सागरान सलायनिटी आसा, क्षारता आसा, खारटपण आसा. हे जर खारटपणां वाडले जाल्यार आमचे शेवटे काळुंदरां जी नुस्त्याचो उल्लेख जालो ती तुमकां मेळची ना. एकूच उदाहरण सांगता की ल्हानशे सुद्धा बंधारे जर बांधले जाल्यार त्याचे कितें दुष्परिणाम जाता ते मरीन सायन्स डिपार्टमेंट आसा गोवा युनिव्हर्सिटीचे तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेले आसा. आमच्या आमदारान हांगासर जे आमदार येयल्ले आसा तांकां हात जोडून विनंती करता
की ह्या विशयाचेर अजिबात राजकारण करू नका. राजकारण जर करपाचें आसा जाल्यार तुम्ही एकूच करा. जे सगळे 6 आमदार हांगासर उपस्थित आसा त्या 6 आमदारांनी 12 जे व्हॉल्यूम आसा ते वाचपाक जाय. जे ट्रायब्युनलान दिल्लेले आसा तेतून तुमच्या राज्याची कशा पद्धतीन स्थिती आसा ती तुमकां कळटली. जे मास्टर प्लान जे आसा वेगवेगळ्या न्हंयांचे केल्ले आसा ते वाचात. ते वाचल्या उपरांत तुमच्या लक्षात येताले की बाबा 61 वसंत बंधारे किंवा धरणां किंवा हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्टांची तरतूद करून आमी खंय फुडें वाटचाल केल्या काय कितें. हांव जेन्ना ह्याच्या संदर्भात आवाज उठोवपाक लागलो तेन्ना सरकार न्हिदलेले जागे जाले आनी 135 बंधारे जे आसा ते घातलेले आसा आनी ह्या 135 बंधाऱ्यांक लागून आयज जे पणजी फोंडा हो जो भाग आसा त्या भागाक पिवपाचें उदक मेळटा. जर आमच्या म्हादयचे उदक जर कमी जाले म्हणजे कळसा भांडुरा हे जे प्रकल्प आसा ते केवळ प्रकल्प कर्नाटकाचे ना, त्यांचे जवळजवळ डझनभर प्रकल्प आसा. त्यांची एकंदर योजना जी आसा ती जर तुम्ही वाचशात जाल्यार तुम्ही सगळे जाण आश्चर्यचकित जाताले की आमकां गोंयकारांक थेंबभर उदका खातीर ते पादेशीर करपाचे आसा. आमकां सांगतात जायते लोक की तुमच्या गोंयांत इतके उदक उपलब्ध आसा. खऱ्यांनी आमच्या कडेन भरपूर उदक उपलब्ध आसा पूण ते उदक आमी स्वताच्या हातांनी इबाडलेले आसा. खंयच्याय जरी तुम्ही खाण प्रदेशांत गेले जाल्यार थंय व्हडले व्हडले मायनिंग फील्ड आसा तेतूंतल्या उदकाचो आमी वापर करूंक ना. आनी ज्यो न्हंयो आसा तेंची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा. ज्यो भारतांतल्यो 231 प्रदूषित न्हंयो आसा त्या प्रदूषित न्हंयान गोंयच्यो 8 न्हंयो ज्यो आसा त्यो आस्पावता. आनी दिवचलची न्हंय किंवा बाकी आमच्यो ज्यो सगळ्यो साळ पासून ज्यो न्हंयो आसा तेंचे उदक जर तुम्ही पळयशात जाल्यार ते पिवपाच्या लायकीचे ना. आयज आमी ही परिस्थिती कित्याक लागून हाडली हेचो जेन्ना विधानसभेन विचार जायना तो मेरेन हे असेच प्रश्न चलताले. केवळ प्रश्न हो म्हादय न्हंयच्या अस्तित्वाचो ना. हांव आयज जे लोक हांगासर एकठांय जाल्ले आसा आमचे जे काणकोणचे भाव येयल्ले आसा तांकां जर विचारशात तुम्ही बाबा वाकडी न्हंय जी आसा लोलया ती खंय आसा म्हणून विचारशात जाल्यार तांकां सुद्दां खबर ना की बाबा ही खरीच स्वतंत्र न्हंय आसा काय कितें. गोंयांत 12 न्हंयो 45 उपन्हंयो आसा. आयज परिस्थिती सामकी बेकार जाल्ली आसा आनी ही आयच्या दिसा आमी जेन्ना ह्या ओपिनियन पोला दिसा एकठांय येता तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक हात जोडून विनंती करता केवळ मांडवीचो विचार आमी सध्या प्रायोरिटीचेर घेवया पूण त्याच बरोबर आमच्यो ज्यो हेर न्हंयो आसा त्यांच्या अस्तित्वाची चळवळ जी आसा ती आयच्यान आमी सुरू करूया. आमच्या खंयच्याच पुस्तकान आयज मेरेन तुमकां वाचपाक मेळचें ना की बाबा गोंयच्या न्हंयची म्हणजे ह्यो अश्यो न्हंय आसा म्हणून. पळयात तुमी हांवेन तेरेखोल न्हंय जी आसा ती तेरेखोल न्हंयचे एक जी उपनदी आसा त्या उपन्हंयचे उदक वळोवन हेल्ले आसा. कोलवाचे वळोवन हेल्ले आसा महाराष्ट्रान आनी महाराष्ट्रान विर्डी हांगासर धरण बांदून मेकळे जाल्ले आसा. तांकां 1.33 TMC फीट उदक दिला आनी तांकां सांगला हे उदक केवळ जे त्या बेजिनान लोक रावता विड्डे तळेखोल ह्या भागांतल्या लोकां खातीर वापरपाक जाय. पूण तेंच्यांनी जे धरण बांदलेले आसा ते वचून जर पळयशात गोंयच्या आमदारांनी ते वचून पळोवंक ना. हांव जेन्ना बोवाळ करपाक लागलो आनी जेन्ना राज्यपाल जे असले भारतवीर वांचू त्यांच्या समोर हांव उलयलो आनी सांगलें की आमचे उदक जे आसा ते कर्नाटकान हेले त्या वेळाबर मुख्यमंत्र्यान जे WRD असले तांकां सांगले की चला त्यांच्या बरोबर म्हाज्या बरोबर आनी पळयात म्हणून. मागीर हांवेन दाखयलें की हांव इंजिनियर न्हू हांव एक सादो टिचर. आयज हांवेन 2011 नोकरी सोडली आनी पुराय कसलेच काम करिना फक्त गोंयच्या पर्यावरणाच्या संदर्भानूच काम करता. विदेशी संस्था कडेन हांव संबंधित ना देशातल्या खंयच्याय संस्थेचे आर्थिक पाठबळ घेना. म्हाका दिसता की माझ्या लोकांक पिवपाचें उदक मेळोंक म्हाका दिसता की कर्नाटकांतल्या लोकांक पिवपाचें उदक मेळोंक जाय महाराष्ट्रांतल्या लोकांक पिवपाचें उदक मेळोंक जाय. म्हणून हांव सगळ्या लोकां कडेन विनंती करता हात जोडटा. कर्नाटकान सुद्दां वयता तुमची रानां वाचयात. गोंयच्या लोकां कडेन वयतात तांकां सांगता तुमची रानां वाचयात. एक सुद्दां आमदार जो आसा आमचो कित्याक लागून अभयारण्याच्या संदर्भातली स्टेटस बाबा कितें आसा तो जाणून घेवया. तुम्ही जर डॉक्टर सलीम अलीन
रिपोर्ट केल्लो त्या वेळार की सांगलाले की आपण मोले परिसरात फिरलो आणि आपणाक अशें चित्र दिसले की गोंयांतले हे अभयारण्य जे आसा हे सामके बेकार आसा अभयारण्य म्हणून. सरकारान केंद्र सरकार असले म्हणजे केंद्र सरकाराच्या ताब्यात गोंय असले, गोवा दमण दीव असले त्या वेळार राज्यपालान त्याची दखल घेतली आणि तितून सुधारणा झाली आणि ह्या अभयारण्याचो दर्जा वाढलो. आयज आम्ही गोंयकार जेन्ना जेन्ना एखाद्या खंयच्या ल्हानशा भागाचेर कसले प्रकल्प येतात त्या वेळार खडबडून जागे जाता. आम्ही गोवा एट लार्जर विजन घेऊन आम्ही कित्याक विचार करिना. आमचे एक ल्हान राज्य, एक सुपुल्य राज्य, खंयच्याय उत्तर कन्नड जिल्लो घेयात किंवा बेळगांव जिल्लो घेयात, बेळगांव 3 पटीन व्हडले आसा गोंयापेक्षा, सिंधुदुर्ग आसा 3 पटीन व्हडले आसा. म्हणजे अशें एक ल्हान राज्य आदर्श आम्ही करूंक शकता जर आमची रानां आम्ही राखून दवरली जाल्यार. म्हाका दिशिल्लें की गोंयकारांक ह्या दिसांनी साखळे वचपाक पासपोर्ट बी जाय काय म्हणून. साखळे कितें हांचे बापायन विकती घेतली काय म्हणून, सगळी प्रॉपर्टी घेतल्यो साखळे बी विकती घेतली काय म्हणून. एटिट्यूड असो जाला की मिटींग जर कोण करतलो तो वचून ओपिनियन पोलाचे दिसा म्हणजे जनमत कॉल जो एकूच रिफरंडम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्रीन त्या दिसा गोंयकार जर एक जातलो जाल्यार ते गोंयकाराक एक जावपाक तो दिवचो ना. कित्याक आपण मुखेलमंत्री आपल्यान रातच्या 8 आमदारांक विकते घेतल्या, आपल्या कडेन जाय तितलो पयसो आहा, आपण तुमकां नोकऱ्यो दिवपाच्यो आहा, उदकाक पातीशेर करून मारपाचो आहा, पूण तुका नोकऱ्यो दिवपाचो आहा. हांवें आयकलां कोण तरी खंय उलयल्यार पसून कोणा कडेन हे मिटिंगेक वतलो म्हणलें ट्रान्सफर करता. एका बायलेक खंय एक कॉन्स्टेबल तिच्या पोटान भुरगीं आहा तिका काडून काणकोण ट्रान्सफर केली खंय. हे कसले राज्य. प्रश्न पडटा की सालाजार गेलो आनी सावंत आयलो काय म्हणून. खरें फट आज अशे परिस्थितीन म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक आमचो बरी तकली बरी आहा. ताका कळटा की जेन्ना गोंयकार उठता तेन्ना कितें फुटता तें कळ्ळें तुका. म्हणजे ताणें चिंतलें की बाबा आपल्याक भिवपाची गरज आसा. मिटींग ना जावपा खातीर कितें करप, एका भाड्याच्या बैलाक धरप. तो भाड्याचो बैल कोण ते रामा काणकोणकारान मातशें सारकें सांगूंक ना. ते लोक घुसपले कळपाक जाय भाड्याचो बैल कोण तो भाड्याचो बैल. तोच. आता भाड्याचो बैल एक सोदलो. मागीर कितें केलें की मागीर आपल्यान काल रातच्या 8 वरांचेर मन की बात केली. म्हादईक केलो घात, मागीर मुखेलमंत्री करता मन की बात. आता हे मन की बातान कितें सांगता तो म्हणटा हे सगळे जे कोण येवपाचे आहा ते पॉलिटिकल. तूं कितें, तूं पॉलिटिकल न्ही. हांव आज पॉलिटिशियन म्हणून हांगा उलयता. हांव गोंयकारूच आनी हांव सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा बरोबर पूर्णपणान आसतलो. फादर बॉलमॅक्सान म्हणला ते भशेन रिजायन करचे पडले 40 जण जाल्यार हांव आसतलो हें हांव उतर दिता. एट द सेम टायम हांव पॉलिटिशियनूय बी, हांव राजकारणी. म्हाका लोकांनी निवडून दिला आनी तसोच प्रमोद सावंताकूय निवडून दिला. गोंयांत लोक ना अशें न्ही, गोंयांत बीजेपीन पसून लोक आहा. आज बीजेपीचे स्पोक्समॅनान एकल्यान घाला की म्हादय म्हणटा ती अस्मितेचो विशय म्हणून आनी ताचे खातीर सगळ्या गोंयकारांनी एक जावंक जाय म्हणून. ताणें आज हें घाला ताका हांव गॅरंटी 100% तुमकां बॅट मारता फाल्यां मेरेन ताका काडटले ते. म्हणजे जो म्हणटा की म्हादय अस्मिता म्हणून, जो म्हणटा की लोकां बरोबर येवपाक जाय, तेन्ना हो मुखेलमंत्री लोकां बरोबर येना. हो मुखेलमंत्री म्हणटा हे पॉलिटिक्स म्हणून. अरे पॉलिटिक्स म्हणून तूं कर्नाटकाच्या मुखेलमंत्र्याक मेळटा. होम मिनिस्टरान हांकां आपयले, थंय सीटी रवी म्हणून आशिल्लो, हो बॉम्माय आशिल्लो आनी हाका आपयलो आनी सांगलो की तूं आतां आमी हे DPR एप्रूव करता, तूं वच कोर्टान म्हणून. हो उग्गी रावन परतो आयलो, नाजाल्यार फोटोग्राफर घेवन भोंवता आनी रोखडे ट्विटराचेर घालता, फेसबुकाचेर घालता. ही मिटींग कांय घालिना, ओग्गी गेलो ओग्गी आयलो. आज आमी असेंब्लीन बोवाळ केलो. असेंब्लीन बोवाळ केलो तेन्ना कितें जालें, गव्हर्नरान एक उतर म्हादयचेर उलयलो ना. आज गोंय पेटलां उदका खातीर.
हे आमकां उदकाक पातीशेर करून मारूंक सोदतात. म्हणून हे सगळे सोशल एक्टिविस्टांनी जो कॉल दिला की हो एक सेकंड ओपिनियन पोल सुरवात जावंक जाय म्हणतो, अशें आसतना पसून हे निर्लज्ज लोकांनी ते गव्हर्नराच्या तोंडान म्हादय म्हणटा ते उतर घालेना. म्हणटकीर कितले घातकी ते तुमकां कळपाची गरज आहा. आनी हांचे आमी सारको पाडो असेंब्लीन वाचून दाखोवपाचे आहा. पूण असेंब्लीन तुमकां खबर आहा कितले उलोवंक मेळटा, असेंब्ली मागीर रोखडीच बेगीन कट करतात. हे सगळें तुमकां हांवें सांगपाची गरज ना. एकूच तुमकां सांगूंक मात सोदतां, जेन्ना पॉलिटिकल क्लास फेल जाता तेन्ना लोक उठपाक जाय. एक ऑर्गॅनिक मुवमेंट सुरवात जावपाक जाय. कित्याक बीजेपीक एक ऑन द होल तांकां एक तांची एक नरेटिव्ह आहा. नरेटिव्ह कितें, वन इंडिया, एक देश. एक देश म्हळ्यार कितें की तुझे रस्ते, तुजी रेल्वे लायन, तुजो पोर्ट, तुज्यो नदयो तुज्या खातीर न्ही, तुज्या सायडींतले प्रदेशा खातीर. म्हळ्यार गोवाज लॉस इज कर्नाटकाज गेन. हे आमी आयकून घेवप. आमची रानां आमी कापप. कित्याक कोळसो वचपाक जाय कर्नाटकाच्यो इंडस्ट्री चलपाक. ही आमची टॅक्नीक आहा. आनी ही टॅक्नीक झगडटलो जर जाल्यार राजकारणी झगडूंक पावतले म्हणून गॅरंटी ना. लोकांनी सुटपाची गरज आहा. एक ऑर्गॅनिक मुवमेंट जावपाचो गरज आहा. आनी हो ऑर्गॅनिक मुवमेंट सारखे रेजिस्टन्स एट द ग्रास रूट्स आपापल्यान कॉन्ट्रिब्यूट करून हे फुडें व्हरपाक जाय. हे करपाक हांव तुमचे बरोबर फूल आहा. म्हाका जाल्यार दिसता एक पॉलिटिशियन म्हणून हांव सरकाराक एक डेडलायन दिता. 15 दिसान तूं हे DPR विड्रॉ कर. विड्रॉ जर करना जाल्यार गोवा बंद कर. सगळे पार्टी एक जावया, गोंय बंद करुया. इतलें जावनय बी जर सरकार तुजे वयले इंजिन जर जागोवना जाल्यार तूं रिजायन जा. आनी तूं रिजायन जावनय जर कांय जायना जाल्यार सगळे 40 जाण आमी रिजायन जावया. एक कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसिस करुया. पयलेच देशान एक स्वाभिमानी गोंयकार म्हणून आमी सगळे रिजायन जावन सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक बँड करूंक लावया. हे जर करता जाल्यार हो खरे कास्ताचो गोंयकार ना जाल्यार हो सावंतवाडीच सरकार. आयज 16 जानेर 2023 दिसा इतिहासीत जनमत कौलाच्या जैताच्या सुवर्तवंत उगडासाच्या निमतान सेव गोवा सेव म्हादय आणि गोंयकार एक पावल एकचाराचे ह्या संघटनांनी घडोवन हाडिल्ले हे भौशीक सभेत हाजीर गोंयभरच्या साबार सामाजीक संस्थांचे प्रतिनिधी, विंगड विंगड राजकीय पक्षांचे फुडारी, लोकप्रतिनिधी, आमदार, जिल्हा पंचायत वांगडी, नगराध्यक्ष, नगरसेवक, सरपंच आणि पंच वांगडी तसेच समाजाच्या विंगड विंगड मळाचेर वावुरपी पुराय गोंयभरच्यान हांगा म्हादयचेच एक आंग आशिल्ले हे न्हंयचे देगेर जमिल्ले आमी नीज गोंयकार एकमतान सकल दिल्ले थाराव पारीत करतात. थाराव पयलो, केंद्रीय उदका लवादान कळसा भंडोरा हांगा म्हादय न्हंयचे उदक मलप्रभा न्हंयच्या पात्रांत घोवडावपाक कर्नाटक सरकाराच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाक मान्यताय दिल्या. म्हादयची नैसर्गिक उदकावाट बदलपाचो यत्न केल्यार ताचो परिणाम ह्या उदकाचेर पिवपा खातीर निंबून आशिल्ल्या गोंयच्या स म्हालांतल्या लोकसंख्येचेर खर परिणाम जातलो. तशेंच न्हंयच्या देगणांतल्या वनस्पतीचेर, जिवावळीचेर जातलोच, ताच्या वांगडाच त्या वाठारांतल्या लोकजीवनाचेर, लोकसंस्कृतीचेरय जातलो. म्हादयचो उदकास्त्रोत घोणायल्यार ह्या न्हंयच्या उदकाचेर आधारीत आशिल्ले नुस्तेकार, शेतकार तशेंच भाटाबेसां, कुळागरां, जैवीक संपत्ती हांच्या वांगडाच पश्चिम घाटाच्या अस्तित्वाची भिरांत निर्माण जातली. देखूनच ही सभा ताळयांच्या आवाजान आणि म्हादय वाचयच्या गजरान केंद्रीय उदका लवादाकडेन मागता की कर्नाटक शासनाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाक दिल्ली मान्यताय बेगिनात बेगीन फाटी घेवची. तुमकां थाराव पारीत आसा जाल्यार आमची म्हादय, आमची म्हादय. थाराव दुसरो, म्हादयचो प्रश्न जितलो गोंयकारांच्या फुडाराचो तितलोच तो गोंयकारांच्या स्वाभिमानाचो आणि अस्मितायेचो. गोंय लोकसंख्येन आणि भौगोलिक नदरेन शेजारी राज्यां परस ल्हान आसत पूण गोंयकारांचे हावेस ल्हान नात हे हाच्या आदी आमी जनमत कौलाच्या वेळार दाखोवन दिला. 16 जानेवारी 1967 दिसा घडून आयिल्ल्या भारताच्या इतिहासांतल्या एकमेव अशा जनमत कौलांत महाराष्ट्रासारख्या बळिश्ठ राज्याक आमच्या हावेसा मुखार फाटी सरचे पडला. गोंयकारांनी त्या वेळार एकचारान गोंयचे अस्तित्व सांबाळून दवरला. आज 56 वर्सां उपरांत गोंयची जीवनदायिनी आशिल्ल्या म्हादयचें अस्तित्व सांबाळून दवरपा खातीर गोंयकार एकठांय आयल्यात. ही भौशीक सभा गोंयच्या सरकाराकडेन मागता की तांणी हे संदर्भात संवेदनशील जायन आनी लागणुकेन वागचें आनी गोंयभर उजो कसो फांसपल्ल्या ह्या जन आंदोलनाक जाहीर तेंको दिवचो.
गोंय सरकारान म्हादय वांटोवपाच्या वावरांत कसलेंच घाळपण करचें न्हय आणि कोणाच्याच कसल्याच दबावाक बळी पडून म्हादयचो बळी दिवचो न्हय असो थाराव ही भौशीक सभा पारीत करता. मान्य आसा जाल्यार आमची म्हादय हात सकल घाले भाऊ.